गुड इवनिंग. सकाळसून काय शूट करून आणि मग तुमगे कमेंट्स येयलो कित जाल्ले अजून ब्लॉग घालून ना म्हणून ब्लॉग सांज मातशें बंद ना म्हणून सांगलो न्हू तुमकां काल. ताका लागून एडिटींग करपा टायम मेळना. आतां उठोन एडिटींग केला रोखडो अपलोड केला. आनी तूं म्हाजे विडियोज रावताय म्हणून आनी आतां पणजे वयताय मातशें काम आहा म्हणून आनी मागीर फ्री सो तुमकां दाखयता. आनी देन बाबा हो थंय गेला हेड ऑफ दाखयता तुमकां. हो चोय हा रडटलो आतां येवपा आपूण. हे बी कमींग रडो लागलो म्हणून त्या पिशवेक धाकटो हॉल तुका रडला. हय हय थिंगा वयता रडटो म्हूण ताका एक हॉल्ट मारता. आमगे पणजेची इगोर्ज. हय बाबा काय आमकार पावली आणि ह्या देना. हे देना. वॉट मम्मा वॉट फॉर यू नॉट टॉकिंग. आनी कांय शूट बी कांय करूं ना. म्हाजे जिवा बंद जालो. मातशें वखदां हाडूंकू गेलोलें हांव फार्मासी म्हणून. आनी मागीर वाटेर नुस्तें मेळ्ळो आमकां सो नुस्तें घेवन येयलें. मिट्टू कम. मिट्टू केम पापा हाउस न्हू बाबा. मिट्टू केम पापा हाउस. येस चल. मिट्टू केम पापा हाउस न्हू बेबी. You don't go, he'll bite you. He'll bite you, don't go. Dancing, dancing, dancing. Udah mani tahu cendek aja. Mati tu lah, syukur. Denu boy, this is Denu boy. Oh, muzi maru ka? Muli ati kuli. Oh, dia sos makan lu. Oh, kau berharga tak boy, turn jata boy. Boy, boy. Turn jata boy, boy. Hola. Boy. Boy, boy, boy. Kau tak ada boy. Kita mati dia. Okay. My Mittu is talking to me. She दोन्ही जाल्ल्या सारकी. मिठू कितें करता? कितें करता मिठू? मिठू बाबा वयता मग मिठू घास मारूं येता. Mittu is coming. They bite you. Give her the touch. They're crying, Baba. They're paining. Where Danu boy? Come. Come. Come, come, come. Come, shoot. There's the Danu boy sitting the cycle. The sitting cycle. Hey, Kaka Meg. More Kaka Meg. तो डॅडी शिकयता मिट्टूक कशें लावपा तें. मागीर डॅडीकू लावच पडटलें मिट्टूकू. आनी बाबा सुफारू हाड पडला म्हाज्यान जायन साप. आयज आमी परतून वचपा आसलो चिचोन डॉक्टरा बी सगळें पळोवन दाखयलो न्हू. म्हाज्यान जायन जाल्लें ताका लागून आनी म्हाका जायन रे म्हणून मागीर आतां म्हाका दोतोरागेर व्हरोन वखदां आतां आहा बरें पूण हाल वयता आमी कित्याक मागीर म्हणून 4 दीस जाले. आनी मामी येवपा न्ही पाटी. बाबाक घेवन हांव वयतलें पियानी म्हणटा. तेंच्यान चोवपा जायना तें खूब सोशील म्हणटा आपल्या कडेन जायना म्हणटा तेंगे तें चोवपा आनी सांगीन तुमकां तें ती इसपा भायर करता.
ते कशी म्हूण पुलिशीन सांगलो आहा न्हू की ती आमची मामी नाक म्हणटा आमगे मामी नाक म्हणटा खरें पूण आपुणूय काय बाबा ल्हान आसतनासून चोवना आतां कितें चोयतली आनी आतां हांव कशें पाती येतोलें ती पयलीं बरी आहा तेन्ना तूं म्हाज्या भुरग्यां मारता हें कोत्ताली आतां कितें कोत्तली हिसकू घेयना मिट्टू डॅडी कडेन बाबा कडेन खेळटा मिट्टू या डावन गोईंग मिट्टू जाल्यार कशें हँडल करता काय म्हण गेले फाटी म्हाका एकल्या कडेन हँडल जावंक ना जालो आमी ते डॅडी बंद ना जाल्यार डॅडी मामी येवं ना जालो मागीर कशें हँडल केलो हांवें पाप बंद ना जालो तरी पूण हांव करतलें आतां जातो मागीर हालो हांव कितू म्हूण सोंसता न्हू ती लिमीट आसा कितें सोंसपाचें आयज 16 हाल 17 हालो ते हालो अशी मेफीक अपॉयंटमेंट आसलो परतून तो कॅन्सील जाल्लो गेला आनी टेस्टाचो सो तो कॅन्सील जाला हांव ती मागीर सांगतली केन्ना कितें तुमकां शेअर करीत रावतलें आनी न्हू कोणें कमेंट मारलो तेगे हांव नांव सांगना हांव मेफी खबरो सांगता न्हू म्हणल्यार अशें ते खंय दुसरी फ्रेंड खंय ताका बुली करतले आनी तो मागीर डॅश करता खंय हांव तो म्हणा हांव थोडो म्हणो मागीर म्हाका जायना मागीर हांव मेफीगे कितें खरें तें सांगिलां तशें कित्याक सगल्याच घरां कितू कमेंट्स येयला आपल्याचे घोव तशें हाय म्हणून भिताय बी ते नॅचरल न्हू ते भिवपाचें इतू वर्सां तूं मामी बरोबर रावलें तें नॅचरल तें सो तुमी अशें कमेंट मारना आहा न्हू हांव जाणा सोशल मिडियाचेर घालता म्हणून सगळें मागीर त्या सोशल मिडियाचेर घालपा डिसिजन म्हाज्या हात येयला पूण म्हाजी लायफ ऑलरेडी सोशल मिडियाचेर नाचतना गांवार पावतालें हांवें मुडो ना जाल्यार वस्तू मोडली म्हणून करूं ना जाल्यार वस्तू केली म्हणून अननेसेसरी मागीर नांव पिड्यार करताली सो हांवें डिसायड केलें कॉन्फिडन्स घेयलें आनी हांव सोशल मिडियाचेर घालता कितें खरें तें सांगता कोणाक हार्म करना कोणाक हें करना मागीर सांगता सो प्लीज तशें कमेंट करूं काय तूं खाट बी दिला म्हूण म्हाका तें बरें लागोना बरें दिसना तूं सांगत तें ओके हांव म्हाजी लायफ ओपन म्हाका येना तशें आनी मेफीक खबर हांव कितें सांगत तें खरें सांगत म्हणून खोटी मान सो तें फॅक्ट तुमकां शेअर केलोलें तोच बाबा न्हांवपा व्हरता मातशें ओलाड मागीर मेळटा तुमकां हातींचो कसो रडटा तो बायट कोतो तेका गायज गुड मॉर्निंग सगळीं कशी आहा होप सगळीं बरी आहा म्हणून आयज 18 दीस वता आयज काल 17 आयज हांव आतां एडिटींग कोत्तालें आनी व्हिडियो सारको स्मॉल जाता ताका लागून डॅडीगे रेसिपी हांव शूट केलो न्हू ती बी धाकटुली हा चिकन चिली फ्रायची सो ओतून हांव ती एड कोता ओके आतां आनी तेगे रेसिपी तुमकां कशी लागोली ती म्हाका सांगाय मागीर ओके आनी हो ब्लॉग कालचो आमगेलो कालचो आमी पूण दोतोरागेर बी गेलो आनी तितून हांव एड कोता आतां एडिटींग कोत्ता आनी म्हाका कळो कांय ना म्हणून घालपाक ताका लागून हांव आतां बारीकसो शूट कोता आनी तितून एड कोता चिली फ्राय हे चिकन बोनलेस चिकन कोथमीर उदीचो पिठो लिंबू ग्रीन चिली कॅप्सिकम कांदो जिंजर गार्लीक पेस्ट सॉल्ट हे मॅगी आनी मागीर ऑयल घालून तें कोत्ता आतां फुडें कितें वता तें कशें कातता तें सेपरेट दाखयता मागीर
लवंगा करपाचें आनी ताका जिंजर गार्लीक पेस्ट, हळदी पावडर आनी सॉल्ट लावन अर्देवर मागीर दवरपाचें फ्रिजीन. फ्रिजीन दवरप भायर दवरप ताका लावन काडून हें तशेंच दवरपाचें. हें लावन हें लावन तो तेल ग्रीन चिली, ऑनियन, चिकन मॅरिनेट केले पळय ते चिकन तांदूळ घातला पयलो मिरसांग तांदूळ. आतां मॅरिनेट केलें चिकन तेल घातलें. लेमन ज्यूस ड्राय चिकन चिली फ्राय. तुम्ही घरा कडेन सेम अशेंच करा आनी टेस्ट करून पळया आनी मागीर म्हाका हें करा.